आज हांव चारमुऱ्याचो एक पुलाव करता. ताजी खातीर चारमुरो, कॅरेट सपूर करून शिनला, बीन्स, तरणी मिरसांग, आले, करबेव, टोमॅटो तेल होऊन जाला. आता 4 जिरे घालतो पन्नाक, 2 बडीशेप घालता. फंडां दवरतली चारमूर उदकांगान सगळ्या जालें. आता तरणी मिरसांग, आले, करबेव घालता. बीन्स घालता, कॅरेट घालता, तरकारी लागची तक एदे मीठ घालता का. सांजे एक काफीक चाया ओटयेक खावच्या लायक जाता. टोमॅटो घालता, MDH किचन किंग मसाले दो घालता. साणीक येदी मिरसांगे पिठी घालता. तांबूर दुलोल घालता. चारमुऱ्या पुलाव रेडी जाला. कलरफुल दिसता. ये युनिक आणि कलरफुल रेसिपी खंडीत ट्राय कोण कशी जाला म्हणून कमेंट कोण सांगू का. डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल. थँक्यू.